कुजिरा कॉम्प्लेक्सान सगळी इश्कोला एकीकडेन हाडून सरकारान एक बरें पावल उखलिल्लें आसा. मात सद्याक हांगसर चलपी कामाचो शाळेंत येवपी भुरग्यांक त्रास जावं येता. तशेंच सरभोंवतणी पसरिल्ले हळशिकेचो विद्यार्थ्यांक त्रास जावं येता. RD एक्सको खातीर बांबोळेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आमी आसा कुजिरा कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स बांबोलीम, जसो सगळी इस्कॉलां पणजेची हांगासर येवन एका कडेन हाडलेली आसा. आनी आमी पळयलां की आतां सामर बॉम्बे सावन लोक जायतोच गोंयचो झोडयो सोदता. हांगासर कुजिरा कॉम्प्लेक्सा एक न्यू जोर चालू जाल्या. हांगासर सगळ्यांनी येवचें आनी पळोवचें कशी दशा ह्या कॉम्प्लेक्साची जाल्ली आसा. हांगासर मस्किटो ब्रिडींग जाल्या आनी थोड्या तेंपानी भुरगीं ह्या इस्कॉलाची चालू जातली हिंगा येवपाक. आनी हांगासर पळयत जाल्यार रावपाक जायना. वास जी इलेक्शनाक स्टाफ आसा स्टेडियमान हांगासर भितर कशें परी ताजी यूज करून हाजे सगळें उदक भायर सोडून हांगासर सारकी ड्रेनेज सिस्टम ना जावन हांगासर मस्किटो ब्रिडींग जावपाची उगत पावला. आनी ही दशा एक बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन गोवा नांव केल्लो आदल्या मुखेलमंत्री आनी आमचे पणजेच्या आमदारांनी. तर हाची ह्यो दशा आतां पळोवची कशें परी स्टेडियमाचेर स्टाफ घातला जी कोण बेपरवा केल्ली आसा ताचेर चवकशी करची, कशें बरी सुदारप करूंक जाय तें. हांव आतां कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सा कडेन आहा. ह्या हांगासर घाण पळय कॉमेजी अशी घाण सगळी घाण जाल्ली आहा. हो स्टेडियम आहा, स्टेडियमाचे सगळे घाण जाल्ली आहा. आनी रस्त्यार स्कुलाचे समोरूच अशी घाण जाल्ली आसा. हांगा हे जर बेगीन सरकारान लिफ्ट करिना जाल्यार भुरग्यांक डेंगू मलेरिया जावंक शकता. तेन्ना सरकारा कडेन मागता हेजेर बेगीन तुमी एक्शन घेवची म्हणून. इस्कॉलां आतां केन्ना जावपाची आसा? स्कुलां 4 तारखेर सुरू जावपाची आहा. तेन्ना तेंचेर बेगीन एक्शन घेवची अशी म्हाजी मागणी आहा. पयर वचोन मेवले जाल्यार ताका विचारलें की कित्याक अशें तुमी करता, भायर कित्याक न्हांवतात. आनी हालीं ते स्टेडियमान टॉयलेट सारकें ना आनी तशेंच उदकूय येयना. त्या खातीर तांकां ते टँकर्स ते टांक्यो हाडून दवरले आनी ते तांचे कपडे धुता, सगळीं धुता आनी सगळी घाण हांगासर भायर रस्त्याचेर जी भुरगीं आतां इस्कॉलाक येतलीं तांकां हें भोगचें पडटलें.